14 सप्टेंबर आज मडगांवच्या आनी गोंयच्या इतिहासाचो एक असो दीस जाका आमी आज जयंती म्हणपाची काय पुण्यतिथी म्हणपाची हे कोणाक खबर ना, सगळे घुसपले. कित्याक आज 8 आमदार एका पार्टींतल्यान दुसऱ्या पार्टीन देवाक फटोवन लोकांचो विश्वासघात करून आनी मिडियाक फटोवन उडी मारिल्ली. हांव तुमकां त्या दिसाचो आनी ताचे पयलींचे थोडे एकूच क्लिप दाखयता जे म्हाका मातशें तुमकां दाखोवपाक जाय. हें एकदां पळोवचें. बारीक लिडर न्ही, हांव सादारण बरो लिडर. नाही एक तुम्ही फायनल माझी जर आमकां सांगलें आमी काय ताजेर काय करूं ना, पण नॅशनल मिडिया इतलो हायप करता. कांयच उलयना, जाय तें खावपा. नॅशनल मिडिया इतलो केला. इंडिया सांगलें म्हाका, इंडिया टुडेच्या तांच्या चिफान म्हाका फोन मारलो रातचो, आय एम व्हेरी सॉरी म्हणून. ही एपोलॉजायज टू सेइंग दॅट वी शूड हॅव क्रॉस चॅक विथ यू. हांव ताका विचारलें, यू डोंट हॅव दिगंबर कामत नंबर? म्हाका राजीव सरदेसायान फोन केलो, म्हाका श्रीनिवासान फोन केलो एनडीटीव्हीच्या. इज देर एनी ट्रूथ इन दॅट टायम? तुम्ही कितें आपलें हायप क्रिएट करपाक कित्याक कितें छापता? आमी बरयना, नवीन टायम बरयना घालपाक आमी बेकार पडले पडते पडते क्लॅरिफाय करपाक. दिगंबर कामत मिडियाचेर जिखून येना इलेक्शन, लक्षांत दवर. मिडिया जाल्यार सामकें हें मिडियाची इंटेग्रिटी, चॅनलाची इंटेग्रिटी जाल्या क्रेडिबिलिटी झिरो जाल्या. कोण आतां म्हाका वळखता ताणें एटलीस्ट फोन मारून चॅक तरी करपाचें, तरी ताणी ट्रूथ दिवंक जाय. तें करना आसतना ब्रेकिंग दिताले. इतलें लेवल आतां येना सोशल मिडियाचेर. कोणाचो कंट्रोल कोणाचें ना. कोण कितें 30 सेकंड कितें करता हांव काम व्हेरीफाय केलां सर. परत परत सांगता मैंने क्लियरली बोल दिया, एयरपोर्ट पे भी मुझे लोग मिले थे, उनको भी बोला. माय प्रोग्राम टू दिल्ली was finalized 2-3 days back. I had some meetings. I went in the morning by 10:30 flight, came back by 7:30 flight. There is no question of meeting anybody. The stories were planted to such a level that they said that I have joined the party, I am addressing the press conference in Delhi. It appears that they were planted by vested interest. What purpose, I don't know. But any operation, BJP का कोई operation? I had told long back, last time also they said, somebody had said that I'm in Delhi when I was actually in Goa. I'm addressing a press conference. This type of rumors are floated. And म्हाका कोणाची ऑफर ना. हो व्हिडिओ दाखोवपाचो एकूच हें म्हणटा ते सगळ्यांक म्हाका याद करून दिवपाक जाय. हे डिफेक्शनाचे पयलींची गोश्ट. जेन्ना मिडिया तांकां परत परत विचारताले तेन्ना तांच्यांनी मिडियाक फोटोवन करून कितें कितें उलयलां तें तुमच्यांनी पळयलें. इतलें की तांच्यांनी तुमची इंटिग्रिटी पासून क्रेडिबिलिटी सगळें चॅलेंज केलां, वीच वॉज रॉंग आमच्या. आनी लास्टाक कितें जालें? लास्टाक उडी मारून थंय गेले आनी लास्टाक मिडिया खरी जाली. हातून आयच्या दिसा जो तांच्यांनी डेमोक्रेसीचो आनी कॉन्स्टिट्युशनाचो मर्डर केला तो आयचो दीस. ताजे खातीर हांव तुमकां आपयलां कित्याक म्हाका थोड्यो गोश्टी हाचेर उलोवपाक जाय. एक, जेन्ना ते गेले तेन्ना तांच्यांनी सांगलें की आमी डेव्हलपमेंट करपाक गेले. आतां कसलो डेव्हलपमेंट तो म्हाका खबर ना. आय वील बी व्हेरी स्पेसिफीक टू मडगांव, कित्याक हांव मडगांवकार म्हणून उलयतां, म्हाका बाकीच्यांचें उलोवपाचें ना. आमी जेन्ना मडगांव पळयता हे लास्ट 2 वर्सान कितें डेव्हलपमेंट जालो तो खंयच दिसना. आज कोण ल्हान भुरग्याक पासून विचारल्यार सांगतलो की मडगांव लास्ट 2 वर्सान कसलोच डेव्हलपमेंट जावना. आतां तो कसलो डेव्हलपमेंट करपाक गेला? मडगांवचो लोकांचो काय सेल्फ डेव्हलपमेंट, म्हळ्यार तें फॅमिली राज आपलें डेव्हलप करपाक तें आतां खूब दिसता. हें एक प्रश्न पडला सगळ्यांक. आतां डेव्हलपमेंट वर्क चालू आसा. आमी पळयतात सगळे कडेन पोस्ट पळयता की तुमकांय खबर आसा की मडगांव डेव्हलपमेंट वर्क म्हणटा चलता. कसलें चलता? रेलिंगां घालपाचें, गटरां करपाचें, ड्रेन क्लीन करपाचें, नाला क्लीन करपाचें, फुटपाथ बांदपाचें. ही कामां एका एमएलएन करपाची? ही एक्चुअली कामां सगळी म्युन्सिपाल्टीची. बारीक बारीक कामां, असली कामां करपाक ताका उडी मारची पडली. ही पयलीं तो करनाशिल्लो. आनी ही कामां जर म्युन्सिपाल्टीची आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटाची ताका करची पडली जाल्यार डिपार्टमेंटाचो अर्थ कितें आसा? फाल्यां सगळीं कामां ताकाच करूं न्ही, म्युन्सिपाल्टीची आमकां गरजूच ना हांगा. दुसरें, आतां मडगांव जर डेव्हलपमेंट करपाक जाय, मडगांव भरपूर इश्यूज आसा, बारीक आसा, व्हडलेय आसा. आज तुमकां हांव सगळें इन ब्रीफ सांगतलो, मागीर आमी डिटेलान वतले फुडल्या प्रेसान. आमी बारीक सगळे मेजर इश्यू घेवपाचे आसा. आतां पयलो पळय आसा, आमी म्हणटा मडगांव डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार ताका एक विजन जाय, ताका एक प्लॅनिंग जाय. आनी आमच्या आमदारांनी लास्ट 30 वर्सान दिसूना.
आनी म्हाका दिसना की जे 30 वर्सान दिसूना तो करपाक शकलो ना तो फुडें 3 वर्सांनी करतलो अशें आमकां न्ही. आतां मडगांवकारूय हाजेर उलोवपाक लागल्या, कोणाकूच दिसना. आतां बारीक गोश्टी ताका जर इतलें तागेलें प्लॅनिंग आशिल्लें, विजन आशिल्लें जाल्यार आपूण जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो 5 वर्सां आशिल्लो तो चीफ मिनिस्टर 2007 to 2012 तो आपल्या हातून टर्मान तागेले तो म्हणटा पळय जे आपलें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी सावथ गोवा कलेक्टरेट बिल्डींग म्हणटा आपणी केली. पूण ताणें ती केन्ना कंप्लीट करपाक शकलो ना. ती लास्टाक कंप्लीट दुसऱ्या गव्हर्मेंटान केली. पूण आतां ओपोजिशनान वतकीच फक्त प्लेन गेम चालू जाल्यो. म्हळ्यार ते बाबा खंय पावलां, ताजी परिस्थिती कितें आसा ही कोणेच पळोवना. आनी ताजेर आज सगळें उगी आसा. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची कितें परिस्थिती जाला ताजेर हांव आनी भितर वचना, कित्याक आमी ऑलरेडी प्रेसान लास्ट उलयल्या आनी लोकांक खबर आसा. आनी हाजेर आमचो आमदार ओगी आसा, कित्याक तें म्हाका खबर ना. दुसरें, हेल्थ मिनिस्टरान ते टर्शरी हॉस्पिटल जातलें म्हणून सांगलां, पूण केन्ना जातलें? तो लास्ट 7 ऑगस्टाच्या पयलीं येवपाचो आशिल्लो इन्स्पेक्शनाक, तो अजून येवना. ताका आमी लास्ट टायम रिक्वेस्ट केल्ली की आतां 1 म्हयनो जालो, आतां तरी यो. आनी आमी आमचे इनपुट्स दिता, आमच्या लोकांक घेवन वचून मातशें तें कशें करपाचें तें पळोवया म्हणून. ताजेर आमदार ओगी आसा, ताजेर तो कांय उलयना. दुसरें, सावथ गोवा कलेक्टरेट जे तो आपणें बांदला म्हणटा ताजी परिस्थिती आज सगळे लोक उलयता. लिफ्ट चलना, थंय उदकाची सारकी फेसिलिटी ना, बाथरूम सारके ना, टायल्स सुटल्या, सगळे कडेन लिकेजी जाल्या, तुका थंय कितें चिते आयल्या सगळे कडेन. मागीर ताजे फुडें जर आमी मातशें गेले जाल्यार तो म्हणटा आनाफॉन गार्डन आपणें केलां. तें एक्चुली बॉर्डरीचेर पडटा. पूण आनाफॉन गार्डन केलां खरी खबर, पूण आज आनाफॉन गार्डनाची कितें परिस्थिती जाल्या. आनाफॉन गार्डनान सद्दां सगळें धूळ जाला. थंय तुका सारकें कांय मेंटेन म्हणटा कोणें करूं ना. हांवें पयर रिनोवेशनाक म्हणून घेतलें परत. आतां पयर रिनोवेशनाक घेतले, लायटी घाल्यो, थंय तुका फावंटन परत चालू केलो. एक थोडे तेंप चल्लो, आज तुमी वचून पळया फावंटन चलना. आतां मे बी सांगला म्हणटा चालू करत तुमकां दाखोवपाक, पूण अजून पर्यंत आमी मुद्दम चॅक करपाक गेल्ले आयतारा, चलनाशिल्लो, बंद आशिल्लो फावंटन. मागीर हे पयशे मोडून फायदो कितें हाजेर, जेन्ना तुमी कांय मेंटेनूच करचे ना. आतां दुसरो प्रॉब्लम म्हणटा मल्टी लेवल पार्किंग. मडगांव पार्किंगाचो केदो व्हडलो इशू आसा ते हांवें लास्ट प्रेसान सांगिल्लें. मल्टी लेवल पार्किंग म्हणटो म्हाका याद जाता, एक 10 वर्सां पयलीं आर्थूर बाब जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्ले म्युनिसिपालिटीचे, तांच्यांनी फावंडेशन स्टोन पासून घाल्लो, पूण तो अजून पर्यंत ताजेर तयार कित्याक जायना? इज इट बिकॉज समबडी एल्स इज टेकिंग क्रेडीट, ऑर ताणें फावंडेशन स्टोन घाल्लो म्हणून ना ताल्यार ताजें नांव येत म्हणून? म्हळ्यार इतलें करून तुमी लोकांचें सोडून जर स्वताचें चिंतपाक लागले जाल्यार हाजो म्हाका दिसना हाजे फुडो कितें मडगांवकारांक फायदो जातलो असो. म्हणून हें पार्किंग येवपाचें आशिल्लें, तो 2 वर्सां आसा गव्हर्मेंटान हें पार्किंग येवपाक जाता आशिल्लें, पूण अजून ताणें तें कांय करूं ना ताजेर. आतां येता मडगांव मार्केटाचेर. आमचे जेन्ना आमी मडगांवचे मार्केटकार म्हणटात ते आमगेले मूळ मडगांवकार. मागीर कितें ते मडगांवची ते जवळ जवळ एक 550 दुकानां आसा. आनी ते कशे, ते सामकी मडगांव रावपी लोक. आज तुमी जर मडगांव मार्केटान जर गेले, न्यू मार्केटान, थंय तुका इतली डेंजरस सिच्युएशन आसा, थंय तुका फायर फायटींग सिस्टम पासून ना. लास्ट टायम उजो पेटलो, आमदारान स्टेटमेंट काडलो आमी हाजेर एक्शन घेतलें म्हणून. आतां म्हाका दिसता अजून पर्यंत ताजेर कांय जावना आनी तो आनी एक उजो पेटपाक रावला. आनी एकदां पेटून मागीर जेन्ना मातसो मोठो जातलो तेन्ना मे बी परत स्टेटमेंट येत. कित्याक काम जातलें अशें म्हाका दिसना, कित्याक अजून पर्यंत जावना. आतां ऑलमोस्ट 6 म्हयने जावपाक गेले त्या गोश्टीक. बारीक बारीक वेंडरांक तो त्रास दिता, ते कोता येता, ते हॉटेलकारांक बी रोखडे वचून त्रास दितात ते, पुणून कोणाकूच हो इशू घेवपाचो ना. मागीर एक जर तुमी मार्केटान पळयलें, आज ते प्रॉपर सुलभ शौचालय ना, आसा ते मेंटेन करूं ना. आनी ते उदकाचो प्रॉब्लम जाला. फाल्यां बायलांक थंय वचपाक बाथरुमान वचपाक फेसिलिटी ना. कितलेशे लोकांक हे त्रास जाता. मार्केटाच्या भायर जर तुमी पळयलें, सगळे इलिगलिटीज चालू आसा. एक सिस्टम म्हणटा ती ना. सगळे कोणूय येता, खंयी बसता, कितेंय विकता. लास्टाक एक कितें करता, मनीस वता, तो भितर वचपाक पावत ना, तो भायले भायर वता. हे मडगांवकार मार्केटकारांक त्रास जाता, जे एक्चुली मडगांव रावपी सगळे. हाजो अर्थ हांव तुमकां आतां स्टेशन रोडाचेर भायर बसता तांकां कार्ड म्हणना, पूण तांकां एक सिस्टम घालपाक जाय आनी तांकां शिफ्ट करपाक जाय. फाल्यां कितें आसा, हातूंत मडगांवकारांकूय धंदो करपाक त्रास जावपाना, जे मार्केटकार आसा ते. दुसरें, तांकांय गरिबांक एक जागो मेळटलो धंदो करपाक, प्लस म्युनिसिपालिटीकूय रेवेन्यू येतलो. कित्याक म्हाका दिसना अर्दे ते कोण टॅक्स पे करता आसतलेशे, आयकल्ल्या प्रमाणे तरी करनात. पूण ही जी इलिगॅलिटीज आसा ती वचपाक जाय आनी एक सिस्टम घालपाक जाय. ती अजून पर्यंत कोण घालना. कित्याक तें म्हाका खबर ना. मागीर ओल्ड पिकअप स्टँड आसा आमचो. ओल्ड पिकअप स्टँडाचो प्रॉब्लम हो आतांचो न्ही, हो बरे पयलींच्यान प्रॉब्लम आसा. तांकां ते जागो आसा, तांकां सेपरेट जागो दिता म्हणिल्लो, तांकां आज पर्यंत जागोय दिवना आनी फेसिलिटीजूय दिवना. ते मडगांवकार, तांकांय फेसिलिटी मेळपाचो हक आसा, तो अजून पर्यंत कित्याक दिवना?
तांकां जर दुसरो जागो दिवन बरी फॅसिलिटीज सगळ्यो दिल्यो फाल्यां तांकांय भाडें मारपाक बरें पडटलें. ते आमकां सांगताले आमकां बरें पडटलें म्हूण तशें करपाक. प्लस हो जागो कॅन बी युटिलायज फॉर पार्किंग. थंय तुका आनी एक बिल्डींग पार्किंगा खातीर काडपाक जाता. सद्या टेम्पररी तो पार्किंगाक तरी यूज करपाक जाता. हे तांच्यांनी लक्ष घालपाक जाय. ते खंय पावना. ताजेर वचून कांय बोवाळ ना. आतां मेन आमचो हिस्टोरिकल लोहिया मैदान. आमी हांगा जेन्ना लोहियान रिव्होल्युशनरी मुवमेंट हांगच्यान चालू केली, हांगच्यान गोंयची मडगांवचीच न्ही गोंयची कितलीशी मुवमेंट हांगच्यान चालू जाले, प्रोग्राम हांगच्यान फुडें व्हेले आनी आमी जिखले. असल्या जाग्याचेर रिनोवेशन करपाक जाय म्हणून रिनोवेशन केलां. थंय ताणेंच एक्सेप्ट केला की स्टेज धाकटी जाल्या, लोकांक थंय खूब त्रास जाता. दुसरें लायटी घाल्या पूण रातच्यो लायटी चालू नासता. आतां लोहिया मैदान जर रातचो तुमी काळखान दवरतले जाल्यार आनी कितें उलोवपाचें. जो मडगांवचो एक लँडमार्क आसा आनी तुमी लायटी घाल्या थंय, कित्याक ऑन करनात. ते 2 हायमास चल्ल्या ताजेर चालू आसा. हातून कसलोच हे करपाक व्हडलो टायम लागना. पूण कितें आसा कोणाक करपाचें ना. दुसरें आमगेलो कदंबा बस स्टँड. दोनूय बस स्टँडाचेर उलयता हांव. लास्ट टायम हांवें ओल्ड बस स्टँडाचो टॉपीक काडिल्लो. तो आमी जेन्ना सांगलें तेन्ना कलेक्टरान इमिजिएट एक्शन घेतली आनी तांच्यांनी ते गाडे बिडे फाटल्यान करून एक बरी पार्किंग एरिया मेळ्ळी. आज सगळे म्हणटा बरें जालें म्हणून. पूण तो अजून रिपेर करपाची गरज आसा. आमी आनी परत एकट्याचेर ते पडून कोणूय मर मनसर रावपाक शकना. आमी ते रिपेर करपाक लायिल्ले ताजेर अजून पर्यंत कांय स्टेप तांच्यांनी घेवना. तो तांच्यांनी बेगीन घेवपाक जाय. दुसरो बस स्टँड. आतां कितलीशीं वर्सां जालीं आमी एसेंब्लीनूय आयकता आनी लोकांचे स्टेटमेंटूय येतात. बस स्टँड मडगांव म्हणटा तो असो जागो, इट्स अ कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा. हांगा ज्यो बसी वता त्यो खूब कडल्यान मिड पॉयंटांतल्यान वता आनी मॅक्झिमम बसी हांगच्यांतल्यान वता. गांवांनी व्हडले बस स्टँड जाले जाल्यार मडगांवचो बस स्टँड अजून तयार कित्याक जायना. तेन्ना आमकां समजून येतालें ओपोजिशनान आशिल्लें. आज 2 वर्सां जाल्यार तुमी पावरान आसा तरी मडगांवचो बस स्टँड कित्याक तयार जायना हें म्हाका ताका एक विचारपाक जाय. आनी हातूंत भितर इट वील बी अ बिगर डेव्हलपमेंट कंपेरेटिवली. कित्याक फाल्यां एक बस स्टँड तयार जातलो मडगांव, जो आज ताजी परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या. ताजे मागीर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. हांव खऱ्यांनी आमचे ट्रॅफिक पुलिसांक वालोर दिता. आमी जेन्ना तांकां मेमोरंडम व्हरून दिलो, आमचो मडगांवचो हांवें सांगिल्लो स्टाफ कमी आसा, तरी तांच्यांनी स्टाफ प्रत्येक कडेन घालून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट बऱ्यापैकी करून दवरतात. पीक आर्सान मातसो त्रास जाता पूण तो तांकां आमी कांय म्हणपाक शकना कित्याक तांचो स्टाफ ऑलरेडी कमी आसा. ते आपल्या सायडींतल्यान 100% दिता. आमी तांकां इवन सांगिल्लें ते रातचें पेट्रोलिंग करचें गणेश चतुर्थीच्या दिसांनी, तेंय तांच्यांनी केलें. सार्वजनीक विसर्जन आसता तेन्ना गणपती आसा थंय पुलीस दवरचे तेंय तांच्यांनी केलें. कितें आसा सगळे लोक कामां करपाक सोदतात जर तांचे नजरे काडली जाल्यार. पूण इतले तेंपच्यान कितें आशिल्लें कोण तांचे नजरे काडनाशिल्लो. ते बाबडे कितले करतले. तांचेर ऑलरेडी प्रेशर लोड एक्स्ट्रा आसा कित्याक आमकां मडगांव एडिशनल स्टाफ जाय तो मागिल्लो तो अजून दिवना आनी ताजेर आमचो आमदार अजून ओगी आसा कित्याक चल्ला तशें चल्ला. आतां ट्रॅफिक आयलंड मागीर हांव तुमकां चड पयस वचना. म्युन्सिपाल्टीच्या फुडें आनी फाटल्यानूच तुमी पळयात. ते जर सगळीं ती आयलंडां ट्रायंगुलर करून दवरल्या पळय ताजें मेंटेनन्सूच ना. बुरशी दिसता. वयर सगळीं झाडां जाल्या, सकयल सगळीं झाडां जाल्या, कोणाक ताजें मेंटेनन्स घेवपाचें ना. आज तूं मडगांव त्या सायडीन गेला सगळ्यांक तें दिसपाक सामकें बुरशें दिसता. हाजेर कोण कांय उलयना. आतां म्युन्सिपाल्टीन जेन्ना पयर 17 लाखाचो स्कॅम जालो हाजेर आमदार ओगी कित्याक आसा हे एक प्रश्न सगळ्यांक पडला. हांवूय परत तें रावलो बाबा ओगी कित्याक आसा काय म्हणून. आतां जावपाक कितें लागलें पळय इमिजिएट मागीर सीएमान एका प्रोग्रामान स्टेटमेंट केलो की ताज्या काळान ताजें जें टर्म आशिल्लें 5 वर्साचें तें तातूंत फक्त लूटमार जालो म्हणून. दिगंबर कामत जेन्ना सीएम आशिल्लो काँग्रेसीचो गोंयांत तेन्ना फक्त लूटमार जाली, कांय कामां जावना म्हणून. तेन्नाय तो ओगी रावलो. आतां हाजेर आमी चिंतपाचें कितें. मागीर तो जेन्ना मनीस कोण उलयना हाजो अर्थ बाबा तो खरोच हातूंत आशिल्लो कित्याक ती गोश्ट वेगळी. तागेले जे ताजे कॅबिनेटान आशिल्ले ते आज कॅबिनेट मिनिस्टर ह्याय गव्हर्मेंटान आसा ती गोश्ट वेगळी. पूण हो ओगी कित्याक आसा हे आतां लोक चिंतपाक पडल्या. आमी चिंतपाक पडल्या बाबा हाजें आनी कितें खरें रिलेशन तें तशें करप्शनाचें बी आसा काय म्हणून. नाल्यार हाणें उलोवचें सांगचें क्लॅरिफाय करचो कित्याक इट इज नॉट अ स्मॉल एलिगेशन. हो बरो व्हडलो एलिगेशन आसा. ताजेर ताणें रिप्लाय करपाक जाय. तो ताजेर ओगी आसा. आज भायल्या पासून लोक जेन्ना मडगांव येता तेन्ना ते आमकां सांगता आमी म्हणटा 10 वर्सां पयलीं आयिल्ले कुछ डेव्हलपमेंट नाही. जैसा मडगांव था वैसा ही हे म्हणटा. आमकां हें समज अशेंच उरलें जाल्यार वी वील गो 30 years बॅक. आमी आशिल्ले तशें परत फुडें वचपाचें सोडून फाटल्यान भोंवतले. हे लोकांकूय त्रास. आतां मेन पॉयंटार येता. हें सगळें जालें मेजर इश्यूजाचें जें हांवें तुमकां आज ब्रिफान सांगलें. आतां लोकांच्या प्रॉब्लमाचेर येता. हे मडगांवचे प्रॉब्लम जाले. आतां लोकांचे प्रॉब्लम सांगता. कितलेशे लोक म्हजे कडेन येतात
आमी तांची कामां घेवन भरपूर डिपार्टमेंटान वता. आमच्या ऑफिसांतल्यान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लागता, वॉटर लागता, हेल्थ लागता, कलेक्टर लागता, म्युन्सिपालिटी लागता, मामलेदार लागता, मागीर तुका फायर लागता, फॉरेस्ट लागता, सगळें लागता. आमी जेन्ना कामां घेवन वताले तेन्ना आमकां तांचे कडल्यान इमिजिएटली तांच्यांनी कामां करून घेतली, कित्याक सगळीं कामां करपाकूच बसल्या आनी ते कामां करतात. पूण आमची कामां करतकीच जेन्ना आमदाराक कळ्ळी तेन्ना तांचो इमिजिएटली फोन वचपाक लागलो डिपार्टमेंटाक की आमची जेन्ना कामां येता ती करपाची ना जितले पर्यंत आपल्याक सांगना, नाल्यार आपल्या चल्याक सांग म्हणून. म्हाका एक कितें सिस्टम तीच समजुना. डिपार्टमेंटाची कामां जर लोकांची आमी घेवन गेले, तो काय काम करना म्हणून लोक म्हजे कडेन येता, हांव ती घेवन फुडें वता. ती कामां जर तूं आडावपाक लागलो जाल्यार हाजो अर्थ उरलें कितें आनी डिपार्टमेंटाचो म्हत्व उरलो कितें? ताचे पेक्षा डिपार्टमेंट व्हरून घरा बसयात ताच्या, सगळे थंयच वचून कामां करूं न्ही. म्हळ्यार प्रत्येक गोश्ट आपल्याकूय करप ना आनी आमी करता थंय इंटरफियर करप. आमीच न्ही, ताज्या कावन्सिलराची पासून कामां घेवन गेल्ले ताणें सांगल्या की आपल्या म्हऱ्यान हाडल्या शिवाय कामां करनाका म्हणून. कित्याक? कावन्सिलर म्हणटा ताका लोक निवडून दितात, लोकांक विश्वास आसा म्हणून तांकां ते हाडटा आपले प्रॉब्लम फुडें व्हरपाक. थंय जर तुमचें इंटरफियरन्स जालें जाल्यार कशें जातलें? हांव तुमच्या मार्फत ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक आज फर्स्ट आनी लास्ट वॉर्निंग दिता. म्हजी कामां जेन्ना हांव तांच्या म्हऱ्यान व्हरता ती सगळीं कामां बारीक बारीक आसतात. ती कामां जर तुमी खंयचोय प्रेशर येवन आडायली ऑर करूं ना जाल्यार वी वील हॅव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. आमी फाल्यां डोंट बी सरप्रायज, आमी फाल्यां मिडियांक घेवन तुमच्या कॅबिनान पासून येवपाचें आसा. तांकां मागीर तुमी सांगात कोणें प्रेशर हाडलो आनी ही बारीक बारीक कामां तुमी आमची कित्याक करना ती. हें हांव तांकां सांगपाक सोदतां. कोणाच्याच प्रेशराच्या अंडर येनाका, कित्याक ताका संवय आसा प्रेशर घालपाची आनी लोकांक भिवोवपाची. आज कोणाक भिवपाची गरज ना. फाल्यां ताणें जर प्रेशर हाडलो आनी आमची कामां जावना जाल्यार आमी प्रेस घेवन तुमच्या कॅबिनान येतले. हें हांव तांकां सांगपाक सोदतां. आतां आमदारा कडेन जर ही कामां जायना, ताका जर त्रास जाता ऑर ताका आतां कितें जालां, ताका तुमी हातूनय पळयलें तो सदांच डायरेक्ट सांगता आपूण तुमचेर निवडून येना, आपूण लोकांचेर निवडून येता. तो ताका सद्या कितें जाला, मडगांवकारांक ही हॅज स्टार्टेड टेकिंग फॉर ग्रांटेड. ताका संवय जाल्या की आपूण कितेंय करूं, डेव्हलपमेंट करूं न करूं आपूण जिखून येतलो. ना, आतां तशें जावचें ना. आतां मडगांवकारांकूय कळ्ळां आनी हे मडगांवकारान लोकसभा इलेक्शनाक दाखोवन दिलां. एवरीबडी वॉज सरप्रायज्ड. दुसरें, आमी पासून खुबशे लोकांक मेळ्ळ्या, हांव पर्सनली वचून मेळ्ळा. तातूंत आमी सगळ्यांक रिक्वेस्टूय केल्या आनी आतांय करता की लोकांनी आतां आवाज काडपाची गरज आसा, नाल्यार मडगांव डेव्हलपमेंट जावचें ना, अशेंच उरतलें. आज हांव काडटा कित्याक की हांव कोणाक भिना. तुमी कोणाक भिवपाची गरज ना. फाल्यां हांव जाणा तांचे तो तुमकां प्रेशर हाडटा, सगळें करता. पूण म्हज्या कोतान लोकांनी भायर येवपाक जाय, जाल्यारूच आमचें मडगांव सुदारतलें. ना जाल्यार हे मडगांव सुदारचें ना. आमदारा कडेन जायना, ताणें रिटायर जावचें, ताणें दुसऱ्यांक चान्स दिवचे. ना जाल्यार कामां करचीं. ही बारीक बारीक न्ही, ही मडगांवची जी मेजर कामां आसा ती करची आनी दुसरें करता तातूंत इंटरफियर जावचें न्ही. हांव इतलेंच सांगपाक तुमकां आपयलें. तुमी सगळे हांगा आयले इतले शॉर्ट नोटिसेचेर म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.